नमस्कार. प्रुडंटाच्या ह्या वर्सुकी महासंग्रामात तुमचं सगळ्यांक येवकार. ह्या वर्साचो महासंग्राम आमी वेगळे रितीन करतात. वेगळे रितीन इतल्याच कारणा खातीर की स्टुडिओ भितर डिबेट पोवन 6 जाण येतात, 6 जाण झगडटात, 7 जाण झगडटात, हें तुमी सदां पळयतात. चिंतलें की एक वेगळे तरेन करया, जंय डिबेट जावचें, बरे विचारांचें मंथन जावचें आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक हाडून तरणाट्या मुखार दवरचो गोंयच्या, आनी त्या तरणाट्यांनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक प्रश्न विचारचे. कारण अल्टिमेटली गोंय तांच्या हातांत वतलें, गोंय तांचे खातीर उरतलें. सो जी गजाल मुख्यमंत्र्यांनी इलेक्शन जालें तेन्ना सांगिल्ली ती गजाल आज तरणाटे कशे तरेन पळयतात. आनी म्हाका सांगपाक एक बरें दिसता, सारकें आज 1.5 वर्स पुराय जाला सरकाराक. सो 1.5 वर्सां उपरांत आमी हांगा बसल्यात. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 20-25% टेन्युअर इज ओवर. सो वी कॅन नाव जस्ट लूक बॅक अँड टेक अ रिव्यू अँड यूथ कॅन क्वेश्चन हिम. आनी ताजे बरोबर म्हजे बरोबर 5 पॅनलिस्ट आसात. जाल्यार 4 जाण आसात जर्नलिस्ट आनी एक आसा तरणाट्यांचो प्रतिनिधी पूण एक्टिविस्ट. सो पयले आसात जे म्हजे बरोबर ते आसात द हिंदूचे प्रिंसिपल करस्पॉन्डंट प्रकाश बाब कामत सर, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर PTIचे प्रिंसिपल करस्पॉन्डंट रुपेश बाब सामंत, तुमचें स्वागत. तिसरी आसात म्हजे बरोबर एक्टिविस्ट आनी तरणाट्यांचे फुडारी सुरेल बाब तिळवे, एडवोकेट सुरेल तिळवे, स्वागत. चौथी आसात म्हजे बरोबर लोकमताचे स्पेशल करस्पॉन्डंट सद्गुरू पाटील. आनी 5वी आसात म्हजे बरोबर दैनीक हेराल्डाचे चीफ रिपोर्टर आनी गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टाचे आदले अध्यक्ष पांडुरंग गांवकर. सो तुमचें स्वागत. सो हांव कांयच वेळ घेना, कारण एक ठरयलां की मॅक्झिमम वेळ जो आसा ह्या प्रोग्रामांतलो तो तरणाट्यांक दिवपाचो. सो हांव प्रकाश बाब डायरेक्ट तुमचे कडच्यान सुरवात करतां. 1.5 वर्स तुमची एनालिसीस आनी तुमचो प्रश्न मुख्यमंत्र्याक. मनोहर बाब, तुमच्या सरकाराक 1.5 वर्स जाला. त्या दृश्टीन एक पत्रकार म्हणून हांव हो एक क्रिटिकल एनालिसीस हे दृश्टीन 4 मुद्दे मांडटा. पयलो अशें की फाटल्या सरकाराचें कुप्रशासन, भ्रश्टाचार, कुटुंबशाही हे गजालीक वाजेल्ले आनी तुमी विरोधी पक्ष फुडारी म्हणून जे हे प्रश्न सातत्यान मांडून लोकां मदीं जागरण केलें, ताज्या नंतर तुमचें सरकार सत्तेर आयिल्लें. हे प्रश्नाचो हे म्हणून फुडले 4 विशय प्रामुख्यान हे काँग्रेसीन विटोवन दवरिल्ले सरकारान. मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन, कसिनो, इल्लिगल मायनींग आनी रिजनल प्लॅन अशे प्रामुख्यान प्रश्न आशिल्ले. पण आज 1.5 वर्साचो विचार जेन्ना आमी करतात तेन्ना पळयल्यार हे मुख्य 4य प्रश्नाचेर तुमच्या सरकारान लोक पळोवंक सोदतालो तो बदल अजून पर्यंत स्पश्टपणान दाखोवंक ना असो एक आरोप जाता. दुसरो विशय, तुमच्या सरकाराची तुमची कामाची धडाडी आनी तुमची पद्दत जी आसा ती तुमी प्रत्यक्ष खूपच अपेक्षा निर्माण करतात पयलीं साकून. तातले अपेक्षा तुमी हेवूय करतात, इम्प्लिमेंटूय करतात. पण अपेक्षांचें वजें इतलें माथ्यार घेतलां ह्या सरकारान की 1.5 वर्सांतच सरकारान अजून फुडलीं 3.5 वर्सां आसली तरी 1.5 वर्सांतच अपेक्षा भंग केल्ल्याचे लेबल गरजे भायर सरकार लावून घेता असो एक विशय म्हाका दिसता फुडें. तिसरो विशय म्हत्वाचो म्हणजे अर्थीक क्रायसीस जो आयलो, जो मायनींग बॅन जाल्ल्यान हे सरकाराचे सादारण वर्साक 2000 सुमार कोटी कमी जालो रिवेन्यू. तातल्यान तुमी तुमचे कडेन तुमची पयली 4 जी तुमी बजेटां केल्ली ती म्हाका याद जाता. जे पद्दतीन आवाळो दिवन कुवाळो काडप जी कसरत आसता रिवेन्यू जमोवपाची, वेगळे वेगळे कळाशी आसतात, आनीक ज्यो स्किमी दिवन वेगवेगळे जे आमचे समाजाचे घटक आसतात तांकां आलाशिरो दिवप, ह्यो सगळ्यो गजाली घडयतनाच तुमी पॉप्युलिस्ट स्किमीचेर भर दिलो. आनी आयचे क्रायसीस परिस्थितींत लाडली लक्ष्मी, गृहलक्ष्मी सारक्यो स्किमी चालू दवरून हे क्रायसीस परिस्थितींत आनी तशेंच पेट्रोलाचो जो वॅट तुमी उतर दिल्ले नंतर काडिलो तोवूय तसोच चालू दवरप, संपूर्ण काडिलो वॅट. हें करून तुमी सरकाराक डेट ट्रॅपां आमकां गोंयच्या राज्याक हाडचें ना असो एक हुस्को निर्माण जाल्लो आसा. आनी चवथो विशय म्हजो असो की हे सरकार तुमचें फाटलें जर काँग्रेस सरकार 12 मुख्यमंत्र्याचे आनी कोणाचो पायपोस कोणा ना अशें जर आशिल्लें, तुमचें सरकार हे एककल्ली एक मनशाचे 1 मॅन शो असो तुमचेर आरोप जाता. कारण नीट सारक्या एंट्रन्स मेडिकल किंवा डेंटल हाच्या प्रश्नाचेर आमी सांगता तीच भुमिका, अशी आक्रमक तुमची भुमिका आशिल्ली. काही रिजनल प्लॅनावेल्यो ज्यो GBA सारक्यो संघटना आसा त्यो म्हणटात आमकां अपॉइंटमेंट जाय पण मुख्यमंत्र्याची एक्सेसिबिलिटी ना. अशें म्हज्या कोतान हे 4 मुद्द्याचेर हांव तुमचे कडेन प्रकाश बाबान सामकी पीच सेट केल्या. बॅटिंग तुमी करपाची. नाही बॅटिंग करता, पण तातली पयली गजाल जेन्ना एखादो पक्ष निवडणुकीक वता
आनी समोर एक मॅनिफेस्टो दवरता. म्हाका दिसता हें लोकशिक्षणूय आसूंक जाय आनी लोकांकूय खबर आसूंक जाय की तो मॅनिफेस्टो 5 वर्सां खातीर आसता. तो वर्स 1.5 वर्सां खातीर नासता मॅनिफेस्टो. आनी त्यामुळे आमी जो लोकां समोर मॅनिफेस्टो आमचो दवरला सगळे विशय ते 5 वर्साचे सेटींग आहा टोटल. 5 वर्सांची गजाल करपाची आसता ती 1.5 वर्सान पूर्ण जातली हाजी अपेक्षा कोणें करप ही अत्यंत चुकीची पहिली गजाल आसा. स्वाभावीक आसा की आयच्या म्हायती युगान लोकां समोर वेगवेगळे प्रश्न येतात. लोकांक दिसता म्हज्या प्रश्नाक पयलीं सोल्युशन दिवंक जाय. 4 प्रश्न तुवें काडले. पयलो मायनिंगचो विशय सद्या सुप्रीम कोर्टान आसल्यामुळे आमकां जाय तसो सगळे ताजेर हें करूंक सोल्युशन काडपाक सगळ्यो गोश्टी मेळटलें अशें ना. तातूंत भितर 2 भाग आसा. एक सस्टेनेबल मायनिंग चालू करप. म्हाका दिसता कोर्टा समोर जी कितें उलोवप जालां तातूंत भितर जे काही गजाली हांवें पब्लीक अकावंट्स कमिटीचेर कोर्ट चड भर दवरता. तुमी पळयलां आसा जाल्यार शा कमिशना पेक्षा. कारण तांकां लक्षान अशें आयलें की पब्लीक अकावंट्स कमिटीन एक्सटेन्सीव अभ्यास करून गजाल केल्या आनी त्यामुळे आमी जे काही सोल्युशन सांगलेल्यो त्यो कोर्टाची परवानगी घेवन आमी इम्प्लिमेंट करतले. मायनिंग पॉलिसी हांव रावल्लो कोर्टान केस आसा म्हणून, पण शुक्रारा हांवें ती मायनिंग पॉलिसी ऑलरेडी मातशें मॉडिफिकेशन करून एप्रूव केल्ली आसा. हांव नोकळो ती नोटिफाय जाली जाल्यार. पण ती मायनिंग पॉलिसी प्रोबेबली एखादें नोटिफाय जाली आसत नाजाल्यार आयज जातली नोटिफाय. जावन ना आसा जाल्यार. पण हांवें शुक्रारा ताजेर फायनल ताका हें दिलो जातूंत सस्टेनेबल एनवायरमेंट आनी आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तिगांची आमी काळजी घेतलेली आसा. गोंयान मायनिंग परत जावंक जाय चालू हाज्या बद्दल म्हाका दिसता कोणाचें दुमत ना. फक्त तें सारकें रेगुलेटेड आसूंक जाय हाज्या बद्दल सगळ्यांचें एकमत आहा. वी हॅव प्रॉमीस दॅट व्हेरी क्लियरली. आनी म्हजें सदांच कोर्टा कडेन एकूच म्हणणें आसता की आमी गव्हर्नन्स करपाक आमकां लोकांनी निवडला. आमकां गव्हर्नन्स करपाक दी. आनी समजा हांव चुकला आसत जाल्यार यू गीव द पनिशमेंट. तुवें निटाचो विचार केलो. निटान आमी जो निर्णय घेतला तो निर्णय म्हाका दिसता योग्य निर्णय आशिल्लो. पण शेवटी फायनली कोर्ट सांगतले कितें गजालीचेर. वी एग्री दॅट द सुप्रीम कोर्ट एज अ फायनल डिसिजन मेकींग. बट एवरी पर्सन नीड नॉट हॅव द सेम थिंकींग पॅटर्न. म्हजें म्हणणें अशें आहा की जर नीट तुमी कॅन्सल केली जाल्यार लेट गोवा गो विथ द ओरिजिनल प्रोसिजर वीच गोवा वॉज फॉलोईंग ऑन द मेरीट बेसीस. दॅट वॉज द ओनली कंटेन्शन वी हॅड which according to me is a right contention. Court does not accept it because of some interpretation by them. हांव सरळ सांगता की I don't agree with that Supreme Court interpretation. I am very firm on that. But I accept his judgment because he is the final authority on that. म्हणजे हे लक्षात दुसरो जो मुद्दो आशिल्लो तो की अपेक्षांची ओजी इतली वाडयलें की इतली आर्थीक चणचण आसून सुद्दां तुमकां पॉप्युलिस्ट स्कीम काडची पडल्यो आनी खंय तरी एक चक्रव्यूह तयार जालो. ना चक्रव्यूह बी काय ना. काय आर्थीक हाजेर ताणें 3 विशय काडले. मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचो विशय हांवें ऑलरेडी कमिटी हे केल्या. 3 तारखेच्यान ती कमिटी मेळटली. आनी म्हजी अपेक्षा आतां हांव जेन्ना अपेक्षा म्हणटा तेन्ना कोणें ताका डेडलायन सेट करूंक जायना. जेन्ना 15 लोक आमी दिना केन्ना डेडलायन आमी फॉलो करता ना. हांव दिना. म्हजी अपेक्षा की 1-2 म्हयन्यान विशय पूर्णता वाचूंक जाय. पण फाल्यां समजा काही लोकांनी चड काही आर्ग्युमेंट्स काडले जाल्यार एखादो इल्लोसो डिले जावंक शकता. पण MOIचो ऑलरेडी ऑन द बोर्ड. इमिजिएटली घेवन नासलो हांवें विशय. कारण इमिजिएटली विशय घेतलो जाल्यार तो खूब इमोशनली एट अ व्हेरी हाय लेवल पावल्लो. वेदर इट इज MOI और वेदर इट इज रिजनल प्लान दोनूय विशय इमोशनली काही सॅक्टरांनी कारणां बरोबर आसत तांची एका हाय पिचीचेर येल्ले. आय वॉन्टेड टू सबसायड द इमोशन्स एंड रॅशनलिटीचेर विशय जावंक जाय. पण दोनूय विशयाचेर हांवें रॅशनलिटीचेर काही गजाली केल्ल्यो आसा. उदाहरण कोंकणी मराठी शाळा वाडोवपाच्या दृश्टीन प्रयत्न केले. ताका थोडेफार बऱ्यापैकी यश आयिल्लें आसा. अल्टिमेटली आय गो बाय रिजल्ट्स रादर दॅन एक्चुअल वर्डिंग ऑफ पॉलिसी. इतली सगळी बरी गजाली मुख्यमंत्री उलोवपाक शकता पण तुमचो खंयचोच मंत्री उलोवपाक शकना. सो दीस इज अ वन मॅन शो गव्हर्मेंट अँड दॅट हॅज रिजल्टेड इन प्रॅक्टिकली एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलिंग ऑन युअर हेड. म्हाका दिसता अत्यंत चुकीची इंटरप्रिटेशन आमी करता. पहिली गजाल लक्षांत धरा. चीफ मिनिस्टर इज नॉट फर्स्ट अमॉंग इक्वल इन द वेस्टमिनिस्टर मॉडेल ऑफ द गव्हर्मेंट.
चीफ मिनिस्टर इज दी गव्हर्मेंट. म्हणजे हांव स्पश्ट लिगल पोजिशन सांगता. सो अनेक कोर्टाची डिसिजनूय हाजेर आयल्या बिकॉज मिनिस्टर्स आर अपॉयंटेड बाय हीम. सो ही कॅन म्हणजे हांव डोंट इंटरप्रीट इट एज वॉट आय एम गोईंग टू डू इन गोवा बियान. हांव फक्त कितें लिगल पोजिशन आहा सांगता. ही कॅन विड्रॉ अलॉट डिफरंट पोर्टफोलियो ऑर चेंज द मिनिस्टर. म्हणजे जाय तें करूंक शकता तो चेंज इज पोर्टफोलियो. सो अवर्स इज कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉंग द कॅबिनेट. पण कॅबिनेटाचो निर्णय शेवटी एंडोस चीफ मिनिस्टरूच करता. ताणें एक फायनान्साचो विचारलो हांव ताजेर उत्तर दिवं. क्विकली. हांव 2 प्रश्न विचारता. पयली गजाल आमी सगळ्यांनी इंट्रोस्पेक्ट करूंक जाय. आमी खंयचोच कोणाचो पगार हाडोन ना. हांव नेगेटिवली विचार करता. पॉझिटिवली हांव सांगूंक शकता लाडली लक्ष्मी स्कीम, दयानंद सोशलाचे आमी डबल केले, पेट्रोल विड्रॉ केले, मागीर तुज्या गृह आधार केली, मायनींग सॅक्टराक आमी एडिशनल बेनिफीट दिलो जे 1-2 ट्रकवाले आसा ते. ह्या सगळ्या हाजेर 700-800 कोटी खर्च करूनय सरकार पगार दिवनूय कसलीच बिलां आमी आडायल्ली ना. पोन्नी क्लियर केली. सीएम म्हजो एक प्रश्न आसा की आतां मायनींग इश्यू म्हणजे तुमी विरोधान आसतनाय फॉलो करताले, आमी सातत्यान फॉलो करता की अशें दिसून आयलें की सर्वोच्च न्यायालयान सरकारान खूब गंभीरपणे भुमिकाच मारूं ना. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल इतलो अटीतटीचो विशय आसतना एजी थंय उपस्थित रावूं ना. ताका उपस्थित रावच्या पेक्षा देवदर्शनाक वचप योग्य अशें दिसलें. दुसरें तुमी जे वकील हायर केले ते खूब म्हणजे दातार हो टॅक्सेशन आनी कस्टम ह्या विशयांतलो तज्ञ, तो मायनिंगेची खूब तज्ञ असो हांव मानपाक तयार ना की टॉप थंय हरीश साळवे हे ते टॉप लॉयर्स आसतना तुमी असो कित्याक गेलो. म्हणजे फाल्यां एखादो मंत्री आमदार जर अपात्र जालो तर टॉप असो हे हाडटात लॉयर लाखांनी घालून. पण ह्या मायनींग सारख्या अतिशय म्हत्वाच्या विशयाचेर तुमी सादो वकील केलो. हाजे फाटलें कारण कितें? आनी तुमी जर अशा टायमार विरोधी पक्षान आशिल्ले आनी हे दुसऱ्या सरकारान केल्लो होच प्रकार तर तुमची भुमिका कितें आसपाची? पयली म्हणजे नंबर 1 एजी संदर्भान अनेक जाणांची रिएक्शनां आसताली की थंय सिनियर लॉयर हायर करा. आमी नरिमन फली नरिमन आमचो रोहिंग्टन नरिमनाक हे केल्लो कॉन्टेक्ट केल्लो. इनिशियली ही शोड इन्क्लिनेशन बट देन ही सेड नो ही कॅनॉट. थंय एक प्रॉब्लेम असो आहा की जे सिनियर लॉयर आहा मायनीचो विशय कर्नाटकान ओडिसान सगळे कडेन जाल्यामुळे सिनियर लॉयर हे अनेक लोकांनी ऑलरेडी एंगेज केल्ले आसा. दातार हो एक अत्यंत बरो वकील. सद्याक तुम्ही जर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसताले तर तुम्ही तुमच्या सरकाराचेर खंयचे मुद्दे घेवन टिका करता आशिल्ले? नाही सगळें बरें चल्लें म्हणनाकात. हांव सगळें बरें चल्लां अशें केन्नाच म्हणचो ना. 100% परफेक्ट चल्लेलें जाल्यार खंयचीय गजाल हे करपाक. पण विधानसभा लागीं आहा त्यामुळे तुका कितें हांवें इश्यू दिवंक जाय. सो हाजेर तुमी कांयच उलोवचें ना. एक गजाल हांव सांगता म्हणजे म्हाका स्वताक अजुनूय पूर्ण सॅटिस्फॅक्शन ना. ती गजाल म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशनान जाय तितले जे कर्ज लागून पळय हें करूंक जाय ते जाय तितले अजुनूय कर्ज. म्हणजे हांव आय एम व्हेरी क्लियर. घडयाळ सारकी ना काय कॉर्ड सारकी ना? घडयाळ चलता पण मातशें स्लो चलता अजुनूय. आय एम पुशींग इट हार्ड. I had patience. I have told them that my patience is over. What I see in last 2 months there is an appreciable acceleration. But you cannot change the quality and training of the person overnight.